सो हे गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय मिनी ब्लॉग. सो आयचो मिनी ब्लॉग बेगिना तसो सकाळी स्टार्ट केला. तर सकाळी च्या बीन घेतली, मातशें रेडी जाले आनी तेच बरोबर शॉपाचेर वचपाक भायर सरले. कारण म्हाका आयज तुमचे बरोबर एक रेसिपी सुद्दां शेअर करपाची आसली आनी तेजे थोडेशे गोश्टी म्हाका हाडपाक जाय आसले. तेका लागून आयज निमीत गावलें म्हाका शॉपार वचो, नाल्यार हांव केन्ना वचना. आनी हे शॉप तुमी पळोवंक शकता, पयलीं कशी शॉपां आसली तशीच हे आजुनूय अशें आसा. म्हटल्यार आतां पळोवपाक अशी गावना तितली शॉपां. सो शॉपार गेले, थोडोसो म्हाका इनो बीन जाय आसलो तो घेवन येयले. थोडेशें मम्मीनूय कितें सांगलेलें तें घेवन येयलें. आनी फर्स्ट शॉपार गेल्ले तें म्हाका मेळोंक ना, तेका लागून सेकंड शॉपाचेर गेले. लागींच आसलें, बट जे जाय आसलें ते थंय सुद्दां गावोंक ना म्हाका. आनी तशें जाता गांवान एक्चुली, बट आसूं म्हटलें. आनी हो जो आसा तो म्हाज्या फाटोफाट आसलोच, म्हाजो बॉडीगार्ड म्हणटात तसो. तर जे कितें आसलें तें घेवन येयलें. आनी आमच्या गांवांत न्हय सप्तक आसलें, सो हांगसर देवाचें हें चालू आसलें, पळोवंक शकता तुमी. तर जें कितें जाय आसलें तें साहित्य बीन घेवन येयलें, म्हणजे रेसिपीक जाय तें. तेच्या मागीर किचनान गेलें, मम्मीन थोडेशें काम दिल्लें तें करून घेतलें, रेसिपीची तयारी करून घेतली. आनी ही जी रेसिपी पळोवंक जाय जाल्यार लॉंग व्हिडियोन तुमी पळोवंक शकता, आयज हांवें शेअर केल्ली आसा. सो पळोवंक शकता. सो चला तर, बाय बाय.